आयची आमची जिल्हा पंचायतीची 9वी मिटींग आशिल्ली आणि ह्या मिटींगेक आमी म्हणजे सुरवात करता आसतना फाटले मिनिट्स आमी कन्फर्म केले मागीर एक्सपेंडिचर ताका आमी सगळे मान्यताय दिल्ली आसा। त्या शिवाय फुडें वता आसतना आमच्या सगळ्या झेडपी मेंबरांनी ना फाटल्या फावटी जेन्ना पळय आमी पळय मिटींग घेतिल्ली तेन्ना आमी तो GSR आसा पळय न्ही, तो GSR आसा तो आमचो 2019 आशिल्लो आनी तो पोन्नो GSR आशिल्ल्या कारणान कामां लोखणाची बी कामां घेवपाक कोण तयार नासताले, शेडी घेवपाक बी तयार नासताले आनी ताका लागून तो GSR वाडोवन दिवचो अशें म्हणून आमी PWDक बी लेटर केल्लें। ताचें तांचे मार्फत आमकां आतां लेटर आयिल्लें आसा आनी तो GSRान थोडेशे बदल जाल्ले आसा। खंयच्या आयटमाचेर बदल जाल्ले आसा ते आमी अजून पळोवना पूण जाल्ले आसा आनी उरिल्ल्याचे फुडें जातले। त्याच प्रमाणे आमकां एक गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हणजे कशें लेटर एक आयला की आमचे कडेन फाटलो फंड आशिल्लो तो एक्स्ट्रा आशिल्लो म्हणजे जो आमकां RID आनी हेजे एडमिनिस्ट्रेटीव अशे 2 फंड येता। ते एडमिनिस्ट्रेटीव फंड आसा पळय तो फाटलो आमचो सगळो जावन 24 कोटी सुमार आमचे कडेन आसा तो आमकां रिफंड दिवचो म्हणून एक लेटर आयला आनी त्या संदर्भांतले आमी आतां तांकां लेटर करपाचें आसा की तो फंड आसा तो आमकां RID म्हणून वापरपाक मेळटा काय कितें म्हणजे लोकांची कामां करपा खातीर तो वापरपाक काय मेळटलो काय कित्याच्या संदर्भांतले आमी एक लेटर करपा एडमिनिस्ट्रेटीव फंड आनी RID फंड रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हो जो आसा पळय तो आनी जो आसा एडमिनिस्ट्रेटीव आसा पळय तो वेगळो वेगळो आसा। हो फंड जो आसा पळय तो आतां वता म्हणटा तो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव फंडांतल्यान वता। एडमिनिस्ट्रेटीव फंडांतल्यान आमी फक्त म्हणजे स्टाफाचे सगळे सॅलरी म्हणा आनी ऑफिस चलोवपाचें इतलेंच वापरूंक शकता न्ही, बाकीचें कांय मेळना आनी तो चड प्रत्येक फावटी दिता आसतना चड दिल्लो आशिल्लो म्हणून ताका लागून तो उरला। आमी पळयता की ट्रायबल फंड खूब उरिल्लो आसा असो आमच्या कांय झेडपी मेंबरांनी ठरावूय घेतिल्लो आसा की ट्रायबल फंडांतल्यान जो पयसो आसा तो पयसो जर म्हजो थंय जर तो बिना वापर जर उरता जाल्यार तो आमकां झेडपी मेंबरांक हें करपाक दिवचो की तो फंड आमी वापरून त्या एरियेन आमी काम करपाक शकतली अशें आमचे खुबशे ठराव घेतिल्ले आसा। आनी आमच्या एक्टान म्हणजे आमकां जशें एडमिनिस्ट्रेटीव फंड आसा तो एक्टाच्या प्रमाणे वापरचो पडटा। त्या एक्टान आमकां थोड्योश्यो तरतुदी आसा पूण त्यो आमी फाटले फावटी बी अशें इतले पळयले गेलो नाशिल्लो पूण ह्या फावटी आमी तो एक्ट सगळो स्टडी करून तातूंत पळयलें की इलेक्ट्रीक गुड्स बी आमकां घेवपाक थोडेशे तातूंत हें आसा तरतूद आसा। तातूंतल्यान आमी ह्या फावटी फर्स्ट टायम अशें ठरयलां की झेडपी एडमिनिस्ट्रेटीव फंड जो आसा तातूंतल्यान आमी आमच्या जशे पंचायतीन ट्यूबलायटी बी सगळ्यो दिल्ल्यो वता पंचांक त्याच प्रमाणे आमी बी झेडपी फंडांतल्यान आमच्या मेंबरांक एक थोड्यो म्हणजे ज्या तितल्या अमावंटान कशें बसता त्या प्रमाणे आमी सगळे मटेरियल ते दिवपाचें आसा। त्याच प्रमाणे गार्बेजीचें हें आसा पळय तातूंत आमी डस्टबीन थोडीशीं आसा ती बी तशी दिवपाचो प्रयत्न केल्ले आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.